क्रिकेट स्टेडियम करपाक, जशें इंटरनॅशनल लेवलाचेर क्रिकेट स्टेडियम तेज्या खातीर प्रेस कॉन्फरन्स आज आपयलेली आसा, कारण तेजो डिले जालो म्हणून अजून पासून तें काम चालू जायना। आजच्या प्रेस कॉन्फरन्साक उपस्थित आसलेले माझे मित्र बाप पटेकर, माजी जिल्हा मेंबर, माजी सरपंच दारगळचे, तसेच मनोहर दारगळकर जिल्हा मेंबर, बाप मनोहर दारगळकर, बाप कृष्णा, तसेच बाप समीर केदार उपस्थित आणि माझे सगळे प्रेसवाले। आजची मेन म्हणटात ते दारगळ ही जागा म्हाका दिसता चड करून पटेकर हें आसतालो सरपंच, पटेकर सरपंच आसतना आमी एक्वायर केली ही जागा जी आसलेली दारगळची ही नॅशनल गेमी खातीर आसलेली। नॅशनल गेमी खातीर रेजिडेन्स करपाक आनी फूल नगरी करपाक, स्पोर्ट्स नगरी करपाक ती जागा एक्वायर केली आनी तेजे खातीर आमकां नॅशनल गेम्स मेळ्ळ्यो। मागीर मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर जालो आनी तेणें आख्खे गोंयभर ही नॅशनल गेम येल्यो आनी ही जागा तशीच उरली, पण एक्वायर आमी केल्ली, सरपंच आसतना एक्वायर आमी केली आनी तेजे खातीर आमचे कडेन 9 लाख स्क्वेअर मिटर जागा दारगळची आमच्या कडेन आनी ही जागा जी आहा तेजे भितर सहकार्य करपी आमचे VM प्रभुदेसाय जे तेजे भाटकार तेंचे जे जाग्याचे जे आसलेले ती जागा एक्वायर करतना खुबसो प्रॉब्लेम जालो। म्हाजेर बकरे बिकरे सुद्दां सोडले तेन्ना म्हाका डिफीट सुद्दां जालो, पण जागा आमच्या हातान मेळ्ळी कारण आमकां नॅशनल गेमी जाय आसलेल्यो। मागीर नॅशनल गेमी सगळे गोंयभर जावपाक लागल्यो, सगळे स्टेडियम जसो आमचो सावळवाडो ग्रावंड जालो हांगा स्टेडियम, तेजे भितर नॅशनल गेमी भितरलोच तो एक भाग। तशेंच आख्खे गोंया भितर जंय जंय आमचे स्टेडियम आसले ते अपग्रेड जाले, नॅशनल लेवलाचे सगळे स्टेडियम जाले आनी ही जागा तशी उरली। ही जागा उरल्या उपरांत तेजेर एक आयुष हॉस्पिटल आयलें, कमीत कमी 1 लाखा वयर ती जागा थंय तांकां मेळ्ळी। तसोच रवींद्र भवना खातीर आमी 35,000 स्क्वेअर मिटर जागा तांकां एक्वायर केल्ली आनी हो क्रिकेट स्टेडियम जो नॅशनल लेवल, कारण नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचे जे प्रोजेक्ट हांगासर येतात आमचे दारगळ हांगा प्रगती केदी व्हडली आहा ती पळयात तुमी। जो इंटरनॅशनल लेवलाचे एअरपोर्ट आयलो आनी दुसरो म्हणटा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, जे सगळ्यांचे दोळे तेजेर पडून आसात आनी तो स्टेडियम करपा खातीर, क्रिकेट स्टेडियम करपा खातीर सगळ्या पंचायतीन ठराव घेतले आनी तो जावपा जाय आनी GCA जो तेन्ना चीफ मिनिस्टर आमचो मनोहर पर्रीकर आनी मनोहर पर्रीकराचें स्वप्न आसलेलें की क्रिकेट स्टेडियम हो दारगळ येवचो म्हणून आनी आमचो तेको आसलेलो, आमच्या पंचायतीचो खूब तेको आसलेलो आनी तेजे खातीर तेंचे संबंद आमचे संबंद बरे आसलेले। क्रिकेट जो एसोसिएशन आहा ते क्रिकेट गोवा एसोसिएशन आहा आनी त्या संबंदाचेर आमी ही जागा तांकां 2 लाख स्क्वेअर मिटर ऑलरेडी दिवपाची केली, कॅबिनेटान पास केलें, तांकां हँडओवर केलो आनी पंचायतींतल्यान सगळे प्रोसिजर पास केले। तेन्ना सरपंच म्हाका दिसता अर्जुन जो आतांचो ताणें सगळे फॉर्मेलिटीज सगळे करून तांकां दिले ताब्यात, तेंच्या आमचे कंट्रॅक्शन लायसन बिसन सगळें फावंडेशन घालपाचें आहा। तेन्ना म्हणटे हांव हांगासर ना आमदार म्हणून आनी तें तशेंच उरलें आनी तेंचोय कमिटी म्हाका दिसता सगळी चेंज जाली, कोणाची JCAची, आनी तें तशेंच पेंडींग उरलें। मागीर हो स्टेडियम आहा तो खंय आनी खंय व्हरपा खातीर तशी चर्चा जावपाक लागली। सो आमकां हेचेर सारको विरोध आहा। आमकां दारगळच हो स्टेडियम जावलो तो, आमची फूल दारगळ पंचायत आनी तशें दारगळ एरिया डेवलप जाली जाय, फुडें सरली जाय, तेंचे आर्थीक दृश्ट्या वयर सरले जाय आनी पंचायती भितरल्यान जशें पटेकराल बी सांगता पंचायती भितरल्यान दारगळ लोकांक पयलो एम्प्लॉयमेंट मेळपाक आनी ह्या आदाराचेर आमी तांकां ही जागा दिल्ली। क्रिकेट स्टेडियम हाडपाक जागा आमी त्या आदाराचेर आनी तेंच्यांनी एग्रीड केलें, पंचायत लेवलाचेर एफिडेविटी दिली की एम्प्लॉयमेंट आमकां पयलो मेळपाक। मागीर हेंचें कितें जालें तें कांय कळना आनी तेजे भितर आतां पळोवपाक गेल्यार तें खंय पावलां तें खबर ना। म्हणून आमचो डिमांड आहा की जशी आमी ह्या
क्रिकेट एसोसिएशनाचे विश्वास केलो आणि आम्ही कॅबिनेटान पास केले अख्खे पंचायती लेवलाचे आणि येती व्हडली जागा 2 लाख स्क्वेअर मिटर आमी हांकां दिवपाची केली आनी दिली. पण अजून त्यांचो आमचो क्रिकेटाचो स्टेडियम जायना. इंटरनॅशनल लेवलाचो जो क्रिकेट स्टेडियम मारलो तो जायना. अजून कित्याक जायना का आमकां हेंच्यांनी फसयले ती जागा घेवन की ही जागा आनी कित्याक यूज करताले. आमी हे तेजे भितर दिवपाची आमची तयारी ना. आमकां थंय क्रिकेट स्टेडियमच जाल्लो जावो आनी तो अर्जंट जाता तितलो बेगीन आनी तेंच्यांनी हे जेसीएन हे ठराव घेवचो आनी हेजे भितरल्यान आमकां कितें तें डिसिजन दिवचें हे. आनी हांव चीफ मिनिस्टराक अपील करता की तेणें हेजे भितर लक्ष घालचें जाता तितलें आनी हो स्टेडियम आमकां धारगळ वासियांक आनी आमचो क्रिकेट अख्ख्या गोंयांनी अख्खे नॅशनल आनी वर्ल्डा भितर पावपाक जाय आमचें नांव धारगळचो स्टेडियम म्हणून आनी तो स्टेडियम आमचो क्रिकेट स्टेडियम थंय जावपाक जाय. हे आमचो डिमांडा खातीर आमी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या. नाजाल्यार आमी हेच्या बद्दल आवाज उडयतले तेंचेर जाता तितलो प्रेशर हाडपाचो प्रयत्न करतले आनी हे इशू आमकां घेवपाक कित्याक पडलो कारण हांगाचो जो आमदार आहा आल्लेकर हेजे भितर लक्ष घालता आनी हे प्रोजेक्ट तशेंच उरला. आयुश हॉस्पिटल जालें म्हाज्या टायमाक फावंडेशन घातलेलें. दुसरें रवींद्र भवन अजून कांय जावं ना. तेंच्यांनी कांय लोकांनी मांद्र्या भितर सिलेक्ट केल्ल्यो जागा खंय तरी आमी म्हणटात थंय केली जाल्यार सुद्दां ते पेडणे तालुक्याचे सारके मिडल भाग आहा थंय सुद्दां जालो ना आमचें कांय प्रॉब्लेम ना. पण जावपाक जाय. नाजाल्यार ही ऑलरेडी जागा आमी 35,000 स्क्वेअर मिटर तेंच्या हातान दिल्या आनी ही जागा आमी ऑलरेडी रवींद्र भवना खातीर आमी आर्ट्स एंड कल्चराक पोजिशन दिल्लें आहा. तांकां ही जागा भितर हें दिल्लें आहा सारकी तेंच्या ताब्यान आहा. केन्नाय तेंच्यान फावंडेशन घालपाक जाता तें दिल्लें आहा. पण हे रवींद्र भवन आनी हो क्रिकेट स्टेडियम म्हणटा हेंचें कसलेंच लक्ष ना. ह्या आमदाराचें एसएलबीन कसलोच आवाज ना. हे दूख दिसता. आज धारगळ वाले जे आहात आमचे धारगळ आनी पेडणे तालुका हे ओपन मायंडेड आहा ओपन हार्टेड आहा. अरे येदी व्हडली जागा कोण दिवंक शकता. आतां एअरपोर्टाक जागा दिली आमच्या ह्या ग्रावंडा खातीर जागा दिली स्टेडियमा खातीर आमच्याच लोकांनी दिला कारण हो धारगळ मतदारसंघ नंबर 1 गोंयचो जावचो ह्या दृश्टिकोनान आमचो विचार आसलेलो आनी त्या दृश्टिकोनान आमी हो पावल मारलेलो. हांव सरकाराक रिक्वेस्ट करता की जाता तितलो बेगीन आमचो क्रिकेट स्टेडियम हांगा उबो जावचो आनी ताणें तेजे भितर लक्ष घालचें. नाजाल्यार तेंचें पोजिशन तरी घेवचें. नाजाल्यार तांकां स्ट्रेट सांगचें की जाता तितलो बेगीन तुमी घाला म्हणून. कारण तेंचें काम आसा फावंडेशन घालपाचें काम स्टार्ट करपाचें आनी कितें समज आहा तेंचें उरला जाल्यार तें पंचायत आमची म्हाका दिसता चड करून कॉपरेट करतलीच तेंची धारगळची. तुमच्यान तांकां जाय विचारपा जाता क्वेश्चन करपा जाता तांकां जें आसा जाल्यार आनी तेंच्यांनी हेजे फुडें फुडें पावल घालून सिर्फ तेंचो एकच डिमांड आसलो की एम्प्लॉयमेंट आमकां मेळचें म्हणून आनी तो आनी तेजे भितर तेंच्यांनी ऑलरेडी एफिडेविट घेतलेली आहा अशें दिसता. आवाजच करना न्ही रे आमदार बी आमच्या ह्या बद्दल. आतां येदो व्हडलें जें आमी काम फुडें येयलें आज म्हाका सांग खंयचेय प्रोजेक्ट दिवपा जाल्यार पयलीं कितें जाय. पयलीं जाय ती जागा आनी ती जागा आमची धारगळ मतदारसंघाच्या लोकांनी दिली आमच्या. जागा खुबशी दिल्यात धारगळच्या लोकांनी म्हणजे पेडणे तालुक्यांतल्या लोकांनी पण तांकां तसो न्याय मेळना. म्हणून तेजे खातीर तेंच्यांनी एफिडेविट घेतलेले आहा की एम्प्लॉयमेंट आमकां मेळपाक जाय. म्हळ्यार क्रिकेट स्टेडियम तुमी म्हणटात न्ही आमी आयकलां त्या प्रमाणे न्यूजपेपरार येयला आनी ती बिचोली मतदारसंघातल्या काय आनी खंय तरी ह्या वाटेन मयें बी तसो वचपाचें आहा म्हणून हांव भायर सरला न्ही. म्हणून आमचे हे सगळे लिडर भायर सरले न्ही की त्या जागेचेरच स्टेडियम जावपाक जाय म्हणून आमी घेतला त्या दिला त्या. सरकारान तुमी आहात भाजपान तुमी आहात आनी तुमकां तोच आमचो आतां अपील आहा न्ही तेका भाजपा थ्रू आमचे चीफ मिनिस्टर अपील आहा की आतां तुमी हो दियात नाजाल्यार आमकां डिसिजन फसयल्या भशेन जातलें आनी ती आमी ताकद दवरल्या करून घेवपाचें नाजाल्यार आमी रस्त्यार येतले सारकें. आनी जिसयान सगळे पेड बीत केले सगळे पेड करून पयशे घेतले तेजे सगळे जाल्ले आहा फूल. म्हणजे एक पयली चूक नासली कित्याक न्ही स्पोर्ट्स सिटी खातीर जमीन घेतलेली आनी ती अशे तरेन न्ही दुसऱ्या वाटेन दिवप हे कितपत योग्य. दिवपाक जायना स्पोर्ट्साकूच दिवपाक जाय. ती आयुश हॉस्पिटलाक दिली ती व्हडली चूक केली तेंच्यांनी कळ्ळें तुका. पण आतां ही जी आहा ती स्पोर्ट्सा खातीर आनी आमचो प्लेयर मुखार सरतलो इंटरनॅशनल लेवलाचेर ताका स्टेडियम मेळटलो तेजी प्रॅक्टीस जातली. रणजीत म्हणटा व्हडले आनी गेमी फुडें टोर्नामेंट
मोपा अशीच जमीन घेतली आणि आता ते लोकांक प्रायवेटान दिला ते कशें तर खंयची मोपा घेतल्या न्ही एअरपोर्टा खातीर घेतली आनी भितून आतां कितें जमीन एअरपोर्टाचो इश्यू म्हणटा कंप्लिटली डिफरन्स. हय बरोबर. ते हांवें 100 फावटी तरी उलयलां की एअरपोर्टा बद्दल कितें जालें. थंय आमचे जे आमदार आमकां मेळ्ळ्या पळय एक्टीव रावना. मदीं तो एग्रीमेंटूय जालो राजन आल्लेकराचो आनी पार्सेकराचो. ही जागा कशी ती तुमी जाणा आसलेले मरे. म्हाका एसेंब्लीन कितलो म्हाजेर विरोध जातालो तो. एसेंब्लीन म्हाजे बद्दल पार्सेकर म्हाजेर सारको फटाफट उलयतालो. बाबू ती कितें एक्वायर केली, कितें केलें, कित्या खातीर घेतलें. झाडांचो आंकडो झाडांचो आंकडो आनी पीपीपी कितें म्हणटाले तुमकां ते अशें म्हणटाले. पण ही स्वता जीसीए बांदता स्वता ग्राउंड बांदता. आनी तेन्ना मेन म्हणटा तें पार्सेकारान आवाज केलो. पण पार्सेकार चीफ मिनिस्टर जाल्या उपरांत तांकां सगळ्या शेतकाऱ्यांक सोडलें ताणें. समज चीफ मिनिस्टर जालो आनी ही विड्रॉ करून शेतकाऱ्यांक दिवपाक जाल्लेली. कारण आमी ऑलरेडी स्टेडियमा ते सगळ्याक गोंया भितर बांदपाचें गेल्लें चीफ मिनिस्टर. पण तें जावं ना. मनीस उलयलो म्हण जायना. उलयलो जाल्यार करून दाखोवपाक जाय. पण हे जे दोनी हे आहात पळय आतां रवींद्र भवन आनी क्रिकेट स्टेडियम हे सगळें ऑलरेडी जाल्ल्या प्रपोजल त्यांच्या ताब्यान आनी तेंच्यांनी बांदपाचें. केन्ना बांदता ती वाट आमी पळयता. बरो लिडर म्हणून तुमचें नांव आसा. ह्या विशयान लक्ष घालतले झेडपी तुमचे कोण समर्थक बीन आहा तांकां दवरतले कितें आहा विचार. झेडपीचें कितें आसा जाणा पळय. हांव आजून बीजेपीन आसा. बीजेपीन म्हाका समज सांगलें हें कार्य कर नाल्यार कोण कॅन्डिडेट आहा कितें समज विचारलें जाल्यार हांव तांकां एडवायस करतलो आनी हें सांगतलो. बीजेपीन फाल्यां आपलो समर्थक दवरलो तो तुमचो विरोधक मागीर तुमी ताका सपोर्ट करतले काय. आमचोय कॅन्डिडेट दाखयतलो न्ही ताका. तेजे भितर आसतलें न्ही कितें ना कितें. आनी ते मागीर बीजेपी डिसिजन घेता तेजे भितर आमी आहा. आमचे आदले डेप्युटी सीएम बाबू आसगांवकर, आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर तारगळचे मनोहर बाब तारगळकर आणि आमचो कार्यकर्तो कृष्ण. तो खरं म्हटल्यार फाटल्या 5 वर्सांक हो विशय नेटान वचोंक जाय आसलो. ज्या आमकां सद्या शेतकऱ्यां कडल्यान ही जमीन स्टेडियमा खातीर घेतली. घेतानाय आमी लोकां कडल्यान खूब उलोवन घेतले. त्या वेळाचेर सुद्दां स्पोर्ट्साची आमचे जॉब मेळटले आनी कितें जातलें थंय काम मेळटलें ह्या खातीर मेळटलें. पूण सरकार आतां घेता जमीन आनी 15-15 वर्सां दवरता. तुमचे कडेन जायना जाल्यार शेतकऱ्यांक तरी रिटर्न दिया. तुमी जर ते गव्हर्मेंट जर सक्षम ना की स्टेडियम बांदपाक हे करपाक जाल्यार आमची जी शेतकऱ्यांक जमीन आहा ती तरी रिटर्न दिया. करून शेतां तांकां तुमी घेतल्यात पडींग दवरल्यात. आज कितलीशीच जमीन आमी आमच्या हेका गेले. आज ज्या वेळाचेर तुमी जमीन घेतली ज्या वेळाचेर त्या भुरग्यांक जांकां आश्वासन दिल्ली तुमकां जॉब मेळटले आज ते भुरगे तेंची ओवर एज जायत गेल्ली आसा. आतां फुडें पिढी येतली. तुमी आज सुरू केले जाल्यार केन्ना करतले. खरेंच आमकां स्टेडियमाची गरज आसा. आमचे सावळवाड्याचो सुद्दां जो ल्हान स्टेडियम आसलो तो सुद्दां तुमी मदींच काडल्यात आनी भुरगे जेन्ना प्रॅक्टीस करतले भुरगे जेन्ना फुडें सरतले त्या वेळाचेर तुमी एअरपोर्टाचेर ते मिलिटरीचे हाडून दवरले. आनी हो सुद्दां तुमी जो स्टेडियम जावपाक जाय आसलो तो जावना. खरें म्हणल्यार आमदारांक ताचेर बेगीन आसा प्रवीण आल्लेकर हाचेरूय केन्ना विशय काडिना. कितें झगडटा असो दिसना. निदान आपल्या कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन तो विशय मांडटा अशें केन्ना दिसना. की फाटल्यान लागून ते करून घेवपाक जाय. जर तेंच्यांनी करून घेतले जाल्यार आज सराक बाबू आसगांवकाराक विशय काडपाची गरज नासली. की सरकारान आसूं सरकाराचे बरोबर आसूं जेन्ना लोकांचो प्रश्न निर्माण जाता जे सामान्य मनशांचो प्रश्न येता तेन्ना कोणी ना कोणी तरी आवाज करपाकूच जाय. आनी ते आयज एअरपोर्टाचेर सुद्दां जमीन दिली. आज थंय सुद्दां जो पार्सेकर आयज खूब फावटी आमदार उलयता की बाबून काय केलं. जेन्ना एग्रीमेंट केला तेन्ना पार्सेकर सीएम आनी आल्लेकर आमदार आशिल्ले आमचे हेचे मतदारसंघाचे. खरो म्हणल्यार नांव तेंचें येवपाक जाय पूण तेंचें नांव खंय येना. लोकांची अपेक्षा कसा की जे कितें करपाक जाय तें बाबून करपाक जाय. बाबू कडल्यान बाबू तेन्ना मनोहर मनोहर पर्रीकर पर्रीकर अशें खंय म्हटलेलें ना. आसा आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.